जो डस्टबिन में जो बेबी बॉर्न बच्चा उड़ा के गया है, लड़का लड़की पता नहीं, उन्होंने कचरे के आड़ में वहाँ पर बच्चा फेंक के गया है। कहाँ से फेंका, किधर से पता नहीं, यहाँ पर आके फेंक के गया। म्हाका एक अर्दे वर एक पावणे वरा पयलीं फोन येयलो अशें की हांगा कोणी एक ल्हान भुरग्याक अशें उडून गेला म्हणून. मागीर हांव आतां हांगा येयला जाल्यार पळयलें की ल्हान एक 9-9.5 म्हयन्याचो भुरगो तो कोणीच तरी उडून अशें गेला ताका. पूण अशें करप न्हू लोकांनी. 1-2 म्हयन्याचो कितें आसा जाल्यार कितें तो भुरगो बरो नासलो कितें नासलो खबर ना. थोड्यांची परिस्थिती बरी आसना, मानता. तुमी कोणाक तरी कळपाचें अशें कितें बाबा कितें जालें प्रॉब्लम अशें उडयनाकात. हेजें कितें अंतीम कितें आसता तें करपाचें आसता, अशें उडोवपाचें आसना. खबर आसा सगळ्यांची परिस्थिती वायट आसा, अशें करनाकात तुमी लोकांनी. लोकांची 10 मनीस वायट आसता, सगळे वायट आसना, थोडे बरे मनीस आसता, तांकां वचून सांगा तुमी अशें आमच्या घरान प्रॉब्लम जाला. कोण ना कोण तरी येतलो तुमचे फुड्यान आनी तुमकां हेल्प करतलो. पूण अशें तुमी केला ते कोणीय जावन तो अशें करप न्हू. तो खंयचोय जावं तो खंयच्या वाड्यार जावं कितें जावं कशें करप न्हू. हे म्हाजें हांव लोकांक मॅसेज पावयता. कितें आसलेलें हेल्पाक लागून कावन्सिलर आहा थंयचो, स्थानीक लोक आसा, हेल्प मागा, ते हेल्पाक येतले. पूण तुमी अशें कितें जालें जाल्यार अशें करनाकात. खंय तरी मनीसपण दिसना हितून.